A16, page number 8, A16. Paular Paul, मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमात या. Paular Paul, मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमात या. जेरुसालेम शहर देवा मोसीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे. जेरुसालेम शहर देवा मोसीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे. Paular Paul, मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेवंक जेरुसालेमात या. Paular Paul, मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेवंक जेरुसालेमात या. देवा दर्शन घेवंक जेरुसालेमात या. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. आमचें देसांव मागता वार्गां दिवन मारिया फेर्रांव आमचें एक एकल्याचें मागणें जें आमी आयल्या ही भक्ती करून ह्या भाग्यवंताची ताची वरवीं आमी जेजूक सांगुया, जेजूक बारुया, मागुया शांती खातीर. तेच बरोबर फावो तो पावस आमकां मेळूंक आनी फावो तें पीक सगल्यांक हें उदर पसंद जावंक. आनी तेच बरोबर फादर बॉलमॅक्स आमचो ह्या संवसाराक अंतरून गेला, ताका ह्या देवाच्या गोपान हे सासणाचें सूख मागुया आनी ताची फामिलीक आनी ताची सगलीं इश्ट मित्र आसात तांकां भरपूर दूख जालां, तांकां देवाची बुजवण, देवाचो आदार, देवाची गोठाय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. देवाचें उतर आयज आमकां उगडास कोता. दुबावच ना, आमी देवा लागीं दर दिसा कितें तरी मागता आनी ह्याच मोलान आमी दर मंगळाराक येता ह्या भाग्यवंताचे मोजतीन ह्याच देवाच्या दारार मागूंक आनी मागोंक. आनी तें मागतना आयज आमकां उगडास देवाच्या उतरांतल्यान कशें आमी तें मागता. खरेंच म्हाका जाय, पूण हांव कितें तरी त्याग सॅक्रिफीस करूंक कबूल आसा हें देवाचें कितें म्हजे ताचे मुखार हें मागणें दवरतना म्हजें. So how do I surrender and what I want to let go when I'm praying this prayer, what I want, what I desire. बेटीक तयार जातना आमच्या पातकाचो उगडास करून दूख धरुया. बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणानो मोजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणानो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison. प्रार्थूया. बापा, तुवें तुजे पोरजेक लिसबावाचो भाग्यवंत आंतोन खरो बावार्दाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आखंदाक थीर आस्कारी जावंक दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोण पाळून सगल्या आमच्या आडकुलींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भागिवंत पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, ह्याच तारणांक प्रवादी रावताले आनी ताचे सुदीक लागलोले आनी देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकितां केली. क्रिस्तान कोस सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली हाची खबर तांचे सवे आसलेल्या क्रिस्ताच्या आत्म्यान आदी फुडें सांगून दवरली आनी हें सगलें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें ते सोदून काडूंक वावुरले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय पूण तुमचे खातीर ते पुरगोडटले म्हूण देवान तांकां कोलीत केले. जे कोण स्वर्गांत तावन धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमान पुरगोडटात तेय तोच संदेश तुमकां पुरगोट कोतात. देवदूत लेगून आशेन ताचे ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, सोत्राय धरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिसती पडटलो तेन्ना जी तुमकां कुरपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोत अळको नासल्यात तेन्ना तुमी चलतल्यात त्या वंदवण्या प्रमाणे चलूं नाकात पूण खालती पालोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यान तो पवित्र देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली अचोर्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुल येताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्पर आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वी गोणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक
सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हळें, पळय आमी सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्या काळांत दुमाळ्या बरोबर तो घरादारां भाव भयणी आवय बापूय भुरगीं बाळां आनी शेतां बाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात ती 100 जाणां निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सुरवातेक हांव म्हणटालो आमी आयल्या ह्या देवाच्या दारार मारून. आमकां जाय ह्या भाग्यवंताचे मोजतीन आमी येता. थोडीं जाणां आमी दर ह्या मंगळाराक आनी आमचें मागणें देवान आयकल्लें. पूण तेच बरोबर हें म्हजें मागणें देवान आयकून घेतलें जाल्यार आनी घेतलो जाल्यार आनी म्हाका दितलो जाल्यार म्हाका कितें सोडूंक जाय, म्हाका कितें देवाक दिवंक जाय. सो वॉट आय नीड टू सरेंडर, वॉट आय नीड टू डिटॅच, हें गरजेचें. आनी खरेंच हांव अशें कोत्ता जाल्यार आनी अशें म्हजें जिवीत जाता जाल्यार चिरूल हो म्हजो देव म्हाका कित्याक दिवचो ना, म्हाका दितलोच. पूण जायते पावट आमच्या जिवितान आमकां जाय, पूण आमकां म्हज्या जिवितान कितें म्हाका त्याग करूंक जाय आनी कितें म्हाका सोडून दिवंक जाय हें आमकां नाका. हें आमकां करूंक हें आमी फाटीं, पूण आमकां जाय, आमकां जाय जाय जाय, आमकां घेवंक जाय. पेद्रू जाणां आपणाचे वांगडी आसात तांचेय बरोबर जेजूचे आपोस्ल हें उतर घालता जेजूक. कित्याक जेजू ताचे पयलीं तरणाट्याक म्हणटा, तूं तर म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार तुजें शीन कितें आसा तें वीक आनी मागीर यो आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी हो हुस्को धरून पेद्रू बरे मनान बरे काळजान जेजूक म्हणटा, पळय आमी सगळें सोडलां, आमकां कितें मेवतलें. आनी जेजू ताका जबाब दिता आनी ह्या जबाबान जेजू पेद्रूक आनी ताचे सांगाती आसात आपोस्ल आसात जेजूचे, ते ताका निराशी करिना, ताका एके भाशेन हें ताचें मागणें भायर उडयना. पूण जेजू ताका म्हणटा, तुमी खरेंच म्हजो पाटलाव केला, सगळें सोडलां, म्हणटच तुमी ह्याच संवसारान दुपेट घेतल्यात 100 हजारांनी आनी येता त्या जिवितान सासणाचें सूख, सासणाचें जिवीत. पूण त्याच बरोबर तांचे मुखार आव्हान मांडटा, तांकां एके भाशेन चॅलेंज करता. हें तुमकां मेळटलें जाल्यार तुमच्या जिवितान तुमचो त्याग, सॅक्रिफीस गरजेचो. म्हणटच हो त्याग, सॅक्रिफीस आसा जाल्यारूच तुमी पळयता तुमकां हें कितें तुमी मागलां तें तुमच्या जिवितान तुमकां मेळटलें. प्रितीच्या बाबडीनो, आमी पळयता देवाक लागोन आनी देवाचें जिवीत घेवन जें आमी सोडूंक सोदता तें आमकां लुसकोण वो तो आमकां फायदो वो तें आमचें जिवीत बदलून हाडटा. हें आमी मनान गोट खंचोवंक गरज, हें नियाळूंक गरज. म्हणटच म्हाका तर जाय देवाचें जिवीत जाल्यार तातूंत म्हाका कांयच लुसकोण जायना. वयल्यान जाल्यार म्हजें जिवीत बदलोन येता. सो माय लायफ इज ट्रान्सफॉर्मड.
आयज पवित्र सभा ह्या व्हडल्या बागेवन ताचो उगडास कोत्ता. सेंट फिलीप नेरी अपोस्टल ऑफ रोम, ताच्याय जिवितान सादें जिवीत जियोंक तो सगली गिरेस्तकाय, सगलें व्हडपण, ताचें कितें मोलान काळजान आसलें, ताची इच्छा, तो कोण जातलो पळय तें सगलें पाटीं धरून तो एके भाशेन सगलें जेजू फाटल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक वेता. आनी जेजूचो पाटलाव करूंक ताचें जिवीत खुणायता. तो जालो कुशालकायेन बोललो, मोगान बोललो आनी उस्क्यान बोललो, असलें ताचें जिवीत जालें. आनी सगल्या वेळार ही वॉज अ जॉयफूल पर्सन, फूल ऑफ जॉय, फूल ऑफ लव, फूल ऑफ लाफ्टर. आनी हें जिवीत दिवंक तो एके भाशेन बारी वावुरलो खेरीत भाशेन तरणाट्यांक आनी गोरिबांक, तरणाट्यांक आनी गोरिबांक. ताच्या जिवितान अशें घोडणी एक तरणाटो येता आनी तो म्हणटा तुजे बरोबर रावंक म्हाका जेजू फाटल्यान वचोंक जाय. आनी सेंट फिलीप नेरी ताका म्हणटा तुजे शीन आसा तें सगली गिरेस्तकाय दी, वीक, सोड. आनी तो येता. तरी ताका आगोड लागता आनी म्हणटा हांवें म्हणटा कितें तुवें सांगलें तें गेलें, सगली गिरेस्तकाय म्हजी आसली ती विकली हांवें, दिली. आनी तेन्ना सेंट फिलीप नेरी ताका म्हणटा पळय तुजे शीन बरें तुजें आंगोस्त्र आसा तें तूं घेवन ये, द फायन ड्रेस. आनी तो घेवन येता. आनी तो घेवन आयल्या उपरांत मागीर सेंट फिलीप नेरी ती कातोर घेता आनी तें कातोत्ता, तें सगलें कातोत्ता. ह्या वेळार तो ह्या तरणाट्याक पळयता आनी ताका पळोवन तो म्हणटा पळय तुवें तुजें कितें आसा पळय तें सोडून दिलें, बरें यू हॅव लेफ्ट, दिलें, विकलें, वांटलें, पूण तुजें काळीज तुवें आजुनूय देवाक सोम्याक वोंपूंक नाय. यू हॅव नॉट सरेंडर्ड युअर हार्ट टू जीजस, टू गॉड. This is the heart of today's gospel. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें तें आयज जेजू आमचे कडेन सगल्या कडेन मागता, म्हजे कडेन, तुमचे कडेन, सगल्या कडेन मागता. आमी हें सोम्याक आमी सोडून दितना जायत्यो आमच्यो वस्तू, जायती आमची चिंतनां, पूण आमचें काळीज आमी सोम्याक कितलें वोंपून दिता. How much we surrender our heart totally to Jesus. हें गरजेचें. आनी जेजू पेदरूक म्हणटा आनी ताच्या सांगात्यांक ह्या आपल्या आपोस्लांक उगडास कोत्ता. त्याच बरोबर तो म्हणटा खरेंच तुमी सगलें सोडलां, म्हणटूच तुमी हें जाणा जावंक गरज, म्हजें तुमी शीस जावंक जाल्यार तुमी खरेंच तुमी कुशालकायेन सोडून दिला. उगडास कोत्ता तो, खरेंच कुशालकायेन सोडून दिला आनी कुशालकायेन खरेंच म्हाका वोंपोवन दिला. आनी खरेंच हें पेदरून केलेलें जाल्यार पेदरू नेगार वेचोन आसलो. पयलो जेजून शिडकायलो, सांगलेलें आमी जायते पावट आमी म्हणटा आमी सोडलां, सोडून दिलां, पूण खरेंच कुशालकायेन सोडून दिलां, मोगान सोडून दिलां. आनी कुशालकायेन मोगान देवाक वोमतांव जाल्यार आमी खरेंच जेजू बरोबर सगल्या वेळार आसतले हांव, सगल्या वेळार आमी जेजू बरोबर रावतले हांव. आनी सेंट फिलीप नेरी म्हणटा ताच्या जिवितान हें पवित्रपण वाडलें बेश्टेंच न्हय, कित्याक ताच्या जिवितान त्याग, सॅक्रिफीस जालो. सगलें ताणें ह्या सोम्याक क्रिस्ताक समोरपून वोंपून दिलें. हाका लागून आनी वोंपून दितना तेच बरोबर आमी पळयता ताच्या जिवितान हें ताणें सोडून दिलें पळय तें कुशालकायेन सोडून दिलें, मोगान सोडून दिलें. हातून की व्हडतेपण आसा. आमी काळें तोंड केलें, आमी पिरगोल्याव, आमी सगल्या वगार दूख केलें, तातूंतल्यान जें आमी कितें सोडलां तातूंत आमकां कांयच मेळचें ना. पूण कुशालकायेन दिलां, संतोशान दिलां आनी उमेदीन दिलां वोंपून, तेन्ना आमच्या जिवितान कितें तरी मेवलें. आनी कितें आमी घेतलें हांव जेजू आमकां बसायता ह्या संवसारान. आमी दुपेट शेमोरांनीच न्हू, ओजारांनी कितें ह्यो संवसारी वस्तू, ही संवसाराचें जें कितें आमकां जाय पळय तें जायते पावट आमी मागूंक येता ह्या संवसाराचें. कितलें आमी ह्या भाग्यवंताचे मजतीन आत्मीक जिवीत मागता, आत्मीक जिवीत, द होलिनेस, टू ग्रो इन दॅट द स्पिरिच्युअल लायफ. हातून आनी जेजू आमकां
न्हूच ह्या संवसाराच्यो वस्तू पूण आमकां जाय तें जिवीत बासायता आमकां शांती आमकां पेकोवणी हो क्रिस्ताचो मोग हें ताचें कुशालकायेचें जिवीत आनी अशें आमी वाडल्या जाल्यार ह्या भाग्यवंत भाशेन आमी हेंच जिवीत सगल्यांक पावयतले सेंट फिलीप नेरी हें जिवीत पावयतले आनी हेंचें जिवीत जाय आनी असलें जिवीत तर आमी पावयता जाल्यार आमी निमाणी न्हय आमी पयलीं निमाणी न्हय आमी पयलीं तिचे बाबणी न्हू भाग्यवंत आंतोन हेंच जिवीत आमकां दाखयता ताणें ताच्या जिवितान ह्या सोमयाचो पाटलाव केलो आनी सगळें सोडलें सोमया पासत उबो रावलो सगळे वेळार उबो रावलो ताका दुस्मान आसले ताका मारूंक सोदताले मागीर ते ताचे थोडे जाण आतां जेजूक पासत तो पोरगोडटालो ही बरी शिंगोण दिवंक पवित्र सोबेची आयकॉन आसली म्हणटच हें कशें ताणें व्हेलें म्हणटच जेजू आमकां एके भाशेन आमी ताका दिता जाल्यार ह्या आमच्या दुकान कोश्टान पासून तो आमकां सांगात कोत्ता हातूंतल्यान आमचे बरोबर आसा आनी ताच्या जिवितान ह्या सोमयाक ताणें सगळें वोंपलें समोर पिलें आनी ताच्या जिवितान जायत्यो ओचोऱ्यां जायत्यो मिलागरी जाल्यो बोगोर बोगोर हें आमी आयकता खरेंच म्हज्या जिविताक तें आमी घेता हें ताचें उतर आमी घेतलां आनी जेजूक आमी ह्या संस्कारान शेवतले तो आमचो आदार तो आमची गोठाय आदार दुबावच ना ह्या संवसारान जें कितें आमी ताचे लागचें मागता तें आमी घेवंक आनी त्याच बरोबर होच जेजू आमचो आदार आमची गोठाय जें आमी ताका आमच्या जिवितान कितें सोडूंक दिवंक जाय आनी ताका आमचें जिवीत आमी वोंपून दिवंक जाय तें आमी करूंक तो आमचो आदार तो आमची गोठाय उबी रावुया आमी आज जोडुया देवाचें उतर आमी नियाळ्ळां ताच्याच आदारान आमचें मागणें ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलूंक आनी आपल्या मुनियारपणान जेजूचे गोवाय जावंक वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका आमच्या जोन एकल्याच्या जिवितान आमी आपलेपण सोडून दिवंक दुसऱ्याचे गोरसो वळखून घेवंक आनी तांकां आमचो आदार फावो करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका आयच्या दिसा एमिसा बलिदानान भक्तीन वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तशेंच इतेसांक भेटयल्या मारिया फेर्रांव हिका भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोता तुका बापा आमचें मागणें आमी तुका केलां तुज्या आत्म्यान आमकां बोर ह्या तुज्या आत्म्याचे कृपेन गोठायेन आमचें जिवीत आमी तुका वोंपूंक समर्पूंक आनी तुज्या लागच्यान हें तुजें जिवीत आमी घेवंक तुजो मोग तुजी शांती तुजी पेकोवणी आनी तुजो आदार सगलो आमच्या ह्या आडकुळींनी कोश्टांनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C30 पेज नंबर 41 C30. रूपे बांगार मागिना आख्खो संवसार तुजो सायबा आमची काळजां तुका सांग खोशेन भोगून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा खोशी लागली तोशीच तुझ्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. मोच्या बाबा भयणीनो, हे आमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, लिस्बोवाच्या बागेवन आंतोनीच्या उगडासाक तुजे वेदेर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशें आमकां तुजी काकूट दाखय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सुकल्यां जोडून ह्या गितान देवाक वाखाणून बरोबर व्हडल्यान म्हणुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां बरात. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. लीज बोवाच्या बागेवन आंतोनीच्या ह्या दिसा तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताच्या बागेवन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान बोत्ताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्यान वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी संतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolmaraco, sorvespo, Deus. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी, होसाना उत्सर्गी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ती म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते स्पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुम्ही सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळून तुमचे पासत आनी साबारां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण. सोम्या आमी ओंडो खाता आनी एकाल्सितले पियेता तितले पावटी तूं परत येसो तुझे मरण परगोटा. बापा, सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो 14 आमच्या बागयोन बापा आनी फिलिप नेरी आमचे गोळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोले बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाश्यान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकृतीन ओतवलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया आनी काकलूत कर म्हूण तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. आंकवार मरी, देवाची माई सांगाती, बागेवन सुजे तिजो निस्कळोंक पोती, बागेवन दोन दुतां, बागेवन थेरेस, सान फ्रांसीस शावियर, बागेवन आंतोन, पाल सुजेवास, बागेवन फिलिप नेरी आनी सोब खालीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या साता भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी तुजीच मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सगळीं आज जोडुया. व्हडल्यान हे आमी आमेन कोत्तले हे व्हडले आमेन. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा, सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. बापाक उलो करून ताचो आदार मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बाबा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान आमी ओंत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्काल कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चो जियेताय, राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाची शेली शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटलेली आमची काकूत कोर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेवतली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church to the reception of holy sacraments. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. पवित्र कुमिया फोक कॅथोलिक पवित्र सभेन बावतिस्म घेतला तांकांच दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानिनान तसलीं हांगा आसात जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागता तांणी आपले हात उगडून कुमिया घेवंक फुडें सरचें न्हय. जेजूक आमच्या काळजांत शेवतान आमी गायन घेवया. D9 पेज नंबर 51 D9. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आपलो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावची. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाच मोगान तूं जेलोय ताच्यो आज्ञा सदां पाळो. आमी तुजी येतोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळू. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. आमकां चाकरा तूं म्हणोनाय
इश्टा इश्टिणी आपयता तुझ्या पापाचे गुसोगले इश्टा इश्टिणी कुगोडटा एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसो तेका मेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसो तेका मेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसो तेका मेकाचो आमी आतां मोग करचो उबी रावया प्रार्थुया बापा आमी शेवलोल्या गुटा वरवीं बागयोन लीज बोवाच्या आंतोनी विस्वाशी काळजीदारपणान मेळून घेतलोली त्या सासणाच्या सुखाक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता ह्या गुटा वरवीं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पोसया मातशी तुमकां कुमसार जावंक जाल्यार फादर जोकी कावन्सिल रुमांत आसा आनी फादर हायसीन कुमसोदोरीन कॉरिडरान आसा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता तिका तुमी मेळचें तेच बरोबर तिजो कॉन्टेक्ट नंबर नोटीस बोर्डार आसा तोय तुमी घेवचो आनी अपॉयंटमेंट करचें. बागयोन आंतोनीच्यो इमाजी शेर्पे नादान धरून आमचे सोविनीर रुमान आसात विक्रेक तुमी थंय वचून त्यो घेवंक येता. चर्च ऑफ गोवा हें पुस्तक सोविनीर स्टोरान हातून विक्रेक मेळटा. ताचेर गोंयच्या इगोर्जांची म्हायती दिलोली आसा तुमी तो घेवचो. जानेराचे पयलेर थावन आमची फिगोर्जेन आंतोनीच्या त्रेजेना सुरू जातात. मिसाचो वेळ एपोरी सकाळीं 5:30 वाजता मागीर 6:45 इंग्लेजींतल्यान 8 वाजता 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. जुनाचे सोवेर सोनवार सोदांचे पोरी सकाळची मिसा तशेंच सांजे 4:30 वाजता. 7 वाजता इंग्लेजींतल्यान मीस हे आयताराचे मीस पूण बागयोन आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें करतले. जुनाचे 7वेर आयतार मिसाचो वेळ एपोरी सकाळीं 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लेजींतल्यान 8:30 वाजता. जेजूच्या बो पवित्र कुडी रोगताची त्या दिसा दोबाजीक परब मिसा उपरांत पुरसांव आसतलें. उपरांत 11 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता चोत्राय दोची. जुनाचे 13वेर सोनवार सकाळीं सोदांचे पोरी मिसा तशेंच सांजे 4:30 वरांचेर मिसा उपरांत वेस्पर्स सांजे 6 वाजता. इंग्लेजींतले मीस आसचें ना. जुनाचे 14वेर बागयोन आंतोनीची परब परबे दिसा मिसा एपोरी सकाळीं 5:30 वाजता 7 वाजता इंग्लेजींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाजीक मीस 10:30 वाजता. सांजे वेळार
मीस आसचें ना चोत्राय दोची आमी भायल्यान तालपोत्री घालून माटो आनी जायंट स्क्रीन घालतले आनी खूब लोकांची बंदोबस्त करतले सगळ्या त्रेजनांच्या मिसांनी वांटो घेवंक बरे भाशेन जातलें पिडेवंतां पासत आमी व्हील चॅर दवरतले आनी भायर माटवांनूच तांची बंदोबस्त करूंक तांची निगा घेतले आमचे कॉन्फ्राद भाव हेर मांदावळ करतले जावं ट्रॅफीक हाची सुवात दाखोवपाची आनी कोमियाव मांडपाची ते तुमकां मांदावळ दाखयतले तांचे आयकात त्रेजनांच्या दिसांनी फकत 2 व्हिलर्स इगोर्जेच्या कंपाउंडान पार्क करूंक जाता मोटरां पार्क लॉट हातून दवरची गेले त्या मंगळाराक सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुड्यान येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दोर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरी काळीज तुका उक्तें कोत्ता आनी तुजे विंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोस त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोलडीलपण आनी उपोदरे म्हजे हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार तुजे विंगेन आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे ओचोरयांच्या भाग्यवंत आंतून तुका उलो मातोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राजी आसाय तो तुजेर पदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय थोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणावाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक नेरमी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कोर आमेन.
सांत आतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243 U25. Sant Antoni Bogdan, Figliance culicia, tuja grontar kelta, Balok Jesu Raza, tuja grontar kelta, Balok Jesu Raza. Sant Antoni Bogdan, Pocuria tuci terra, Zoda vencor Bogdan, Ampa piaccia gora, Zoda vencor Bogdan,